आज डेमोलिशन करता तुम्ही किती रिजन आहे? ग्राउंड एक इश्यू आसलो की हांगा कितें एन्क्रोचमेंट जाला म्हणून मालीम जेटीन आनी त्या कारणान ग्रामसभेक आमी रेजोल्युशन घेतलें की जे कितें मालीम जेटीन एन्क्रोचमेंट जाला ते आमी डेमोलिश करतले म्हणून. आनी लोकांचे इश्यू आसलेले की हांगा ट्रॅफिक जाम जाता, कंजेक्टेड जाता. तुम्ही पयला आसतले पळय रस्त्याचेर एन्क्रोचमेंट जाल्लो आसा ते पंचायतीन इनिशिएटीव घेतलो सगळ्या पंच मेंबरांनी आनी आयज आमी हांगा उबे आसात ते डेमोलिश करतले. पण ते आता खूपशे गाडे आहा पळय तेवूय रस्त्यार येयले तेवूय डेमोलिश जातले काय ते फुटपाथीत वयतले? लास्ट टायमार पॅन्डेमीक जाल्लेलो पळय न्हू तेन्ना जे आमचे गांव भाव आसलेले पळय तेंच्या खातीर ते आमी एक तांकां तेंची पोटा पाणयाची सोय जावची म्हणून ताका ते गाडे आमी पंचायत मार्फत आमी ताका इश्यू घेतलेले. म्हणल्यार आतां आमी हॉकर झोन आयडेंटिफाय करपाचें काम चालू आसा. जेन्ना हॉकर झोन आयडेंटिफाय बेगीनच्या बेगीन तेन्ना ते आमी एक गाडे आसा न्हू ते आमी सगळे ते गाडे शिफ्ट करतले. पण हे आता हे जे तू पॅन्डेमिकाच्या टायमार म्हणटा गाडे हे कितले वर्सां जाले गाडे दिसता सांगा ते रस्त्यार येयल्या? ना हे जे पळय ते सायडीक तुम्ही पयला आसतले ते पॅन्डेमिकच्या टायमार गाडे येयलेले. त्याच्या पयलीं जे पळय गाडे आसलेले ते दुसरे सायडीक आसलेले आनी ते प्रॉब्लम जाल्लो तेंचो. आतां आमी सगळे गाडे हांगच्यान आमी शिफ्ट करतले. खंय शिफ्ट करतले? आज जागो आयडेंटिफाय करपाचें काम चालू आसा, उलोवणी चालू आसा ते तुका इमिजिएटली आमी हे पूण फक्त आता तुम्ही डेमोलिश करता ते रस्त्या वयलेच करता? रस्त्यार जो पळय एन्क्रोचमेंट जाल्लो आसा, ट्रॅफिक जाम जाता, लोकांचो इश्यू आसलो, खूब कंजेक्टेड जाताले मालीम. त्या खातीर आमी हे डिसिजन घेवन आमी हे सायडीक काडटा मोडटा. गाड्यो सगळ्यो पंचायतीन रजिस्टर्ड आसात काय इल्लीगल आसात? ना जे पळय ते आमी ऑलरेडी हॉकर झोन आयडेंटिफाय करून ताका शिफ्ट करतले. हे सगळें आसा ते लिगल हे गाडे जे आसा गाड्याचे फाटल्यान दिसता तो स्ट्रक्चर फाटल्यान तो इल्लीगल आसा म्हणल्यार ते केस चलता. डेमोलिशना पंचायतीन काडलेले आसा ते डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन केस चालू आसा. पण आता कितले गाडे आहे टोटल कितले गाडे आहा सगळे? गाडे पळय जवळ जवळ 20-25 गाडे आसतले जेंकां आमी लायसन इश्यू केल्लेले आसा तांकां इमिजिएटली आमी शिफ्ट करतले. पण 20-25 पण हांगा मेजपाक गेल्यार त्याच्याकून चड अशें दिसता. ना आमी लायसन जेंकां पळय कोणाक दिल्लेले आसा ते गाडी शिफ्ट करतले आनी जे पळय तुमी म्हणटा न्हू की जेंकां कोणाक इल्लीगल गाडी आसा ते आमी काडटले. तुमचें नांव आनी नांव सांग तुमचें. हांव सरपंच कांता स्वप्नील चोडणकर. थँक्यू. आता तुम्ही तांकां नोटीस बी धाडलेली आतां हांकां जे मोडपाचे आहा ते? या नोटीस धाडपाची गरज ना कित्याक ते एन्क्रोचमेंट रस्तो न्हू तो रस्त्याचेर जेन्ना पळय एन्क्रोचमेंट करता तेन्ना पंचायती अंडर सेक्शन 73 रायट आसा त्या प्रमाणे आमी जे लोकांक त्रास जाता ते आमी इमिजिएटली काडटा. इन्स्पेक्शन जाला तेजें. आता ही केस कितले तेप जालो कोण हेतून आहा पंचायतीन की फाटले इन्स्ट्रक्शन हे आहा ते? ही उणे म्हाका दिसता 1.5 वर्स सुमार जाले. 1.5 वर्स जाले आमी ऑलरेडी डेमोलिशनाक काडलेली तेन्ना ते पार्टीन स्टे घेतला डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन. इमिजिएटली आमचे प्रोसेस चालू आसा की स्टे वेकेट करपाक. इमिजिएटली स्टे वेकेट जायना बरोबर आमी इमिजिएटली तेवूय स्ट्रक्चर जो इल्लीगल तुमकां दिसता तुमी हे मोडटा आनी ते दोता जाल्यार ही केस चालू आहा ते जाले पूण हे मोडून कितें फायदो तुमकां? रस्त्याचेर ट्रॅफिक जाम जाता न्हू तो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो न्हू तेज्या खातीर आमी हो सगळो इमिजिएटली तो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा. इमिजिएटली तो सॉर्ट आउट करता आमी टप्प्या जे बी कितें आसा. आतां डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन केस आसा ती जी केस आमी वेकेट करूंक सोदता जाता तितके बेगीन ती इमिजिएटली जायना बरोबर तो जो स्ट्रक्चर आसा तोवूय आमी डेमोलिश करता. आता दुसरा ते बस स्टॉप ते तुम्ही मोडला ते पण कितले भितर आहा ते